संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वास पंजाब जबुरेशु श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवाकी तशीच काशी मठाचार्य देव व्यास रघुपत नरसिंहल सन्निधानारी का अंबलमुगळ कुलदेवदाम समजयांतुई तशीच काशी मठाचे वृंदावनस्थ गुरुवर्य सगळं वृंदावनांतुई साष्टांग प्रणाम कोरदू आज आमगेले मुखारी
विराजमान जान आशिल्ले श्रीमद संयमेन स्वाम्याल चरणां म्हळ्यार साश्टांग प्रणाम करून दोन उत्तर उरलें. आज आमी हांगा सगळे मस्त संतोशार आसाय. त्या म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां एक महासौभाग्य दिलेलें. एक वसंत मास आमी मागील प्रकार एक वसंत मास स्वाम्यान आमकां अनुवाद करून दिलो. ते चंगरुप्पा राजरण गुरू जाल्ले आसा म्हूण हांव विश्वास पामता. आमगे गांवांतूल सगळ्या महाजनांनी तांकां जे आमचे यथाशक्ती सगळं सिनियर मोस्ट जे आशिल्ले 10-80-85 वर्सां आशिल्ले मलगड मनशान दोट्ट सना चेडवान पर्यंत तांचे जे आमचे यथाशक्ती सेवा करून हें स्वाम्यान दिल्लें ते महासौभाग्यांत भाग घेवन सगळे धन्य जे आमनसी. जाल्यार एक सना संघटीत म्हळ्यार स्वामी आज आमकां हांगसून प्रयाण जाताय. ते एक सना संगड आमी आमकां आनी केक उणें दिसता लेगीन स्वामी आशिल्ले जाल्यार एक मस्त संतोश चडत आशिल्लो. जाल्यार सगळे संतोशार आसाय. तेंबे एक स्वाम्याल चरणां म्हळ्यार एकलीन प्रणाम करून आनी के मुखार सोरून आमकां स्वाम्यान के अशीच उतले वग्गी एक कॅम्प दिवन स्वाम्यान एक आनी सौभाग्य दिमकां म्हूण मात्र मग घेवन आनी तूं हे आजरण जाल्लेलें हें बसंत मासान आमगेले कमिटी बाग आसून जाल्यार ना आमगेले महाजना बाग आसून वैदिका बाग आसून कोणालेय बाग आसून कसलेय चड उण जाल्ले आसल्यार आमगेले अपराध कसले आसले अशें मुगोवन स्वाम्यान आमकां माफ करून आशिर्वादान करूं म्हूण मात्र मग घेवन मुगे दोन उत्तर बेदा. सतगुरु महाराज के प्रथम देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. भाग्य भाग्य म्हणतात. हे भाग्य म्हळ्यार आतां हांगा भाग्य कोरी न्हय लॉटरी ती कितें लॉटरी अदृष्ट म्हणून भाग्य म्हळ्यार अदृष्ट. आमी दिक्कून येतिल्लें दिक्कून येतिल्लें खंयचें कितें आसा ताका अदृश्ट दिकचें हाका दृश्ट म्हणटात. अदृश्ट म्हळ्यार आमी दिक्कून येतिल्लें ताका भाग्य म्हूण सांगचें. कोणाक कळ्ळां जाल्यार भाग्याक आमी केन्नाय चांग उर्त करचें. तातूंत चड नेगेटीव ना. तागेन भाग्य रे म्हणटात म्हळ्यार ताका चांग जालें जाल्यार यथार्थ भाग्य म्हळ्यार भाग्यंदिष्टम भागधेयम. तुगेलें वांट्याक येयलें न्हय भागधेयम. तुगेलें वांट्यांत येयलें न्हय ते वांट्यां दिमचें म्हळ्यार देवान दिमचें म्हणून देवान दिल्लें तर भाग्य म्हणचें. देव केदान दिता तुगेलें योग्यता केदान आस की तावेळ देव दिता. कशी दिता तूं केल्लें कर्मा फलान. खंयचें कर्मा फल पूर्वजन्म. हे जन्मा न्हय पूर्वजन्माचें फल दिमचें. देवान भाग्य देवान दिमचें खंय माथ्यान बरयलें न्हय म्हूण आमी सांगतात. माथ्यान बरयलें तुका जाता रे म्हणटात. माथ्यान बरोवचें म्हूण वे माथ्यान कोणें बरोवन भेटयता वे वर्तुकी आमगेल वांट्याक येयलें न्हय. आमगेल वांट म्हळ्यार आमी पूर्वजन्मान केलेलें पुण्या फलान मेळचें. पुण्या फलान मस्त नमून भाग मेळटा आमकां. आस्ती मेळटा स्थान मेळटा हे सर्वे मेळटा. तूं केलेलें चांगपणान जाल्यार हे सगळें भाग्य आसा तें सगळें लौकीक भाग्य. केदनाय
ते मेळ्ळें असं वत्ता आता मस्त जना लॉटरी मारलेले असता कोट्यो आता नाही 10-12 वर्ष पुढे आम्ही पेपरार वाचिल्ली ही लॉटरी मारलेली पुरा तांगे एक आर्टिकल येईन हांगा पुरा लॉटरी मारल्या कोडी कडले मेळ्या कोडी कणकिना जाले आत्ता सर्वैती कसनकी सारी जोली कोरनू राबतात कसनकी सनसन काम तांकां ते वेळेर तुलकी मेळ्या भाग्य दें पुरा भाग्य लौकिक भाग्य केदना येता वता त्या भाग्याल निमित्त आमकां चांग मेळ्ळे वेळेर चांग केल्या रे आमकां चांग जाता आता तुका चांग सौभाग्य जालें चांगा आस्ती हें सगळें जालें 4 जाणांक दान दिवन बरेपण केलें तें पुण्य तें शाश्वत जानवरचें पूर्व जन्माक आनी आमच्या जन्मांत मुखारांच्या जन्माक ते पोशक ते जितून वायट केल्यार वायट ते भाग्य जाल्यार आमी चांग करुयात जाल्यार देवाल सेवा करची एक भाग्य म्हूण आसा ते शाश्वत सौभाग्य ते सर्वांक मेळचें न्हय देवाल सेवा करची म्हणून मू ते मस्त पुण्य केल्यार मात्र मेळचें ते मस्त वांट्यांक आतां 140 कोटी जन आसा ती भारतांत सर्वांक देवाल सेवा करूंक मेळटा भाग्य आमगेल हांकां सांगताय न्हय कोणाकी आसा तांगेल भाग्यांत मेळचें कोणकी तांगेल पूर्व जन्मांत देवाल सेवा केल्या की ताका केलो जाण आसा ती भाग्य आमी दिकिल्लें नासा तागेल खंयची गुरू बल हांगा सुचचें ना तो देवाल देवळा येवन देवाल सेवा न्ही करता ते गुरू बल गेल्ले नंतर मागीर ना म्हाका ताका दिसना ते थोडे टायम मागेन करचें आसा ते गुरुबल आसूचें ना तशें देवान भाग्य सेवा करची म्हळ्यार निरंतर मेळचें तशें आमकां ते सांगतात ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಯ್ಯ देवान भाग्य करचें की देवान सेवा ते शाश्वत ज्ञान आमकां मेळचें तशें आमकां देवा तूं आमकां भाग्य दी ते देवाल सेवा करचें भाग्य मेळचें ना कशी म्हळ्यार भारी कष्ट के देवाल सेवा करची म्हळ्यार कल्लागिरबेकु कठिण भवदೊಳಗೆ कल्लागिरबेकु के देवाल सेवा करचें ना म्हळ्यार फात्तोर सरी सुकाक फात्तोर कशी रे कितले घट्टी ताका पावस पडो गुडगुड मिन्नलेवो नाल्यार कितलेची वत आसो हालता वता फात्तोर कसने जायना निश्चल जावन आसा कितले घट्टी आसा तशी देवाल सेवा करची नासू का खंय देवाल सेवा करची म्हळ्यार तुतूल जडिल आमी सेवा करता मेला जायना आडता आता संधी बेसन आमी ताविलता फोन येताना नाल देवा सेवा श्रेयांसी बहुविज्ञानी एक चांगमचेण मस्त विज्ञान देवाल विषय करता म्हळ्यार विज्ञान भायर मागलान येतान तशी आमकां देवाल सेवा करचें कितले कश्ट ते घट्टी मनान देवाल सेवा करता ते सेवा केल्यार मात्र खंय देवानुग्रह प्राप्ती करता मस्त उल्लोंच आनी वचन हाय रे तशी कसनकी एक भाग्यान कसनकीच लेखी न्ही कोणय आमी पयलीं सांगिन कसन म्हळ्यार ह्यो सम वसंत मास आमी लेखिल्ल्यान केदान म्हळ्यार ऑलरेडी सांगिल्लो कोणाक म्हळ्यार भागमंडलाक आमी सांगून सोडलें मागीर शुरवेक कसनकीच मागीर मंगळूर आय न्ही नाका रे म्हण आमी ऑलरेडी सांगून जाल्ला येयले न्ही 10-20 जाण येयली न्ही मागीर वापास येयली पाणे मंगळूराक
ते हांगा जोजी तो योगीश आनाका पोनालो वेम दिसता साम्यान बागमंडला दिल्या आमकां जामका तुम्ही वापास दिम काय रे मागीर ना स्वामी आमी पळयतात कर काम का नाजाल्यार आज नाही अंबला मेळटा अंजलरी सूचना निमगिना ते वेळेर जाल्यार निमगिना उडकासस कित्याक 2027 दिमका देवान ताज्या पशी मुखारी आमी कोणेय न्हय तागेल मनांत आसूचे तशी ते वेळेर रंगदासांनी निमीन स्वामी इत्तिरे म्हूण वसंत मास स्वामी आमगेले 300 वर्सां जाता देवाल प्रतिश्ठा जाव न्हू मूल प्रतिश्ठा जाव मुखार पळोवया रे म्हूण हास्सिनी आमी जाल्यार देवाल मनांत दैव इच्छम अन्यथ देवाल मनांतून मिळल्यार ते वगळे तशी कसं नाही असो एक चांगे पर्व कालांतूच कित्या आमगेले सुकृतेन स्वाम्याल 500 वर्सांचे कार्यक्रम जातस हांगा हे जमच्या कारण कितलें जाल्यार हे गमतुल्यांनी सगळे समाजाच्यांनी म्हूण सांगता कित्या आमकां सुकृतेन स्वाम्याक आमगेले स्वाम्या दिलें सुकृतेन स्वाम्यांनी हांगा कशें आशिना कितें आशिना त्या स्वाम्याल एक दयेन स्वाम्याल विशेष अनुग्रहान देवान बदलावण करली तेच वेळेर हांगा एक वसंत मास जालो ह्या संवत्सराचो देवान वैभवान केलो प्रितीन श्रद्धेन गमतुल्यांनी पर गमतुल्यांनी जाल्यार विशेष देवाल सेवा केल्या देवाल सर्व प्रकाराचेर सेवा केल्या देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेशान ते प्रितीन स्वीकार करून आज होड एक दिवस वैशाख पुनव तशीच आयवसदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी विशेष जावन स्वीकार करून मुखार जाल्यार कसनकीच आमगेले स्वाम्याल निमित्त ही गांव चांग जालोलो हांगा कसने चोयल्यार तुमकां कळटलें स्वाम्यालें सांगून हांगा गोपूर जावया ह्यो गोपूर जावया तो गोपूर जावया खंयच्यो गोपूर जावयात स्वाम्यालें नांव आसत कित्या म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याल सनप्राये आमी तेणे आतां सांगून बसल्यार शेर जायना मस्त देवाक आभरणी ना मस्त तळी कोणकी एक बड माम स्वाम्यान निमगीन खंय कशी रे ते वेळेर भारी कश्ट देवाक एक माळ सरी देवाक नासिल बंगरा माळा देवाल प्रतिश्ठे वेळेर मला बरं स्वाम्याल कालाक भारी कश्टान केले ना भारी कश्टान आशिल्ले आज देवान स्वाम्याल सनप्रायेर मागीर हांगा चांग जाल्ले मागीर आमगेले स्वाम्यान हांगा येवन एक कूट सांगून हांगा मस्त अभिवृद्धी जाली मस्त आतां चोयल्यार तुमी आमी पेरमचेर अशी दोळ्यार चमकूच ना ह्यो गोपूर गदान काडना एके वेळेर स्वाम्याल कसलकी आदेश ह्या प्रकारे केले ना ते कागसाल बट कागसाल खंयचेय काण पळया स्वाम्यान नांव आसा अभिवृद्धी जाल्लेली कसलकी कारणांतरान उण जाल्लेली देवान वापास स्वाम्याल ते दयेन विशेष अनुग्रह जे आमकां कित्या आमगेले स्वाम्यान पादूक येयले नंतर आनी कितें जालें चांग जाल्लें स्वाम्याक विशेष जावन दुख केलें आतां तुका कांय संशय ना हे वेळेर त्या स्वाम्याल महाचैतन्यान जाल्यार विशेष क्षमापण कोरका आनी कितें जाल्यार स्वाम्याल निमित्त येयलेलो वैभव मुखार जाल्यार विशेष वैभव देवाल की धर्माची की तशीच आमगेल्या समाजांत देव धर्माचेर प्रीती विश्वास वृद्धी करची तशीच अनुग्रह करून विशेष जावन समाजाक तशीच महाजनान जाल्यार बरेपण करून देवाल की स्वाम्याल अनुग्रह निरंतर आसचे तशी देवान चलासून दिमका देवाली तशी स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून रबेतात संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न जय अनिरुद्ध पुरुषोत्तमा परोक्षज नारसिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन जय गुण परिपूर्ण जय दुःख हरण जय गुण
परिपूर्ण जय दुःख हरण पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद भुवनेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद भुवनेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद वरदेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद वरदेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुकृतेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुकृतेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुधीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद